देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. जुआंवाचो 31-42. जेजूक फातरावंक जुदेवांनी नव्यान फातर उकडले. जेजून तांकां सांगलें, बापाचे पोदवेन जायत्यो बऱ्यो करण्यो हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार करून दाखयल्यात. तांतल्यो खंयचे करणे पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? जुदेवांनी ताका जबाब दिलो, बऱ्यो करण्यांक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिनात, पूण तुजे देवनिंदे पासत, कित्याक तूं मनीस जावन आपूण देव म्हूण सांगताय. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांवें सांगता अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयलेलें आसा की ना? पवित्र पुस्तकांतलें उतर मोडूं नये म्हणटूच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा. आनी बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारांत धाडला आसतना तरी हांव देवाचो पूत म्हूण हांवें सांगलां देखून तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा करताय अशें कशें म्हणूं येता? हांव म्हज्या बापाच्यो करण्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर विस्वास दवरूं नाकात, पूण हांव त्यो करतां जाल्यार जोरी तुमी म्हजेर विस्वास देविनात त्या करण्याचेर तरी विस्वास दवरात. आनी अशें बाप म्हजे सोवें आसा आनी हांव बापा सोवें आसा म्हूण मानून घेयात, आनी हें तुमच्या मनांत ओदीक रिगून दी. त्या वेळार ताका नव्यान दवरूंक सोदताले, पूण तो तांच्या हातांतलो सुटून गेलो. जुआं पयलीं जॉर्दाना पोलतडी स्नान दितालो थंय जेजू परत वचून रावलो. जायत्या जाणांनी ताचेशी येवन म्हटलें, जुआंवान कसलींच खुणां करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलेंय खरें जालें, आनी जायत्यांनी ताचेर विस्वास दवरलो. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. नियाळ. जेजू खरो देव आनी खरो मनीस ही मुळावी शिकवण आमच्या क्रिस्ती धर्माची. जुदेवाचे अधिकारी जेजू आपणाक देवाक सोर कोत्ता तें मानून घेवंक तांकां कठीण लागतालें, पूण जेजू आपलो वावर तांच्या दोळ्या मुखार दवरता. जेजू म्हणटा, बापाचे पोदवेन जायत्यो बऱ्यो करण्यो तुमच्या हुजीर हांवें करून दाखयल्यात. तांतली खंयची करणी पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात. जायत्यांनी जेजूचेर बावर दवरलो जाल्यार जायतीं जेजूचेर आड वचूंक लागलीं. जेजूचो संदेश आनी ताची वागणूक जेजूच्या काळजाच्या राजकरणाचेर आड आसली. ताचें उलोवप आनी वावर जुदेवांच्या अधिकाऱ्यांक आडखळ जाताली. जेजू म्हज्या जिविताक आडखळ वो आदार. आमेन.